म्हापशा गावसावाड्यार एक चिचेचो रूख पडून 2 घरांक आनी 4 लायटीच्या खांब्याची लुकसाण जाल्या. सुदैवान कांयच जिवीतहानी जाल्ली ना. गोंयांत पडपी पावसाक लागून अख्ख्या गोंयभर झाडां पडपाचे प्रकार घडत आसात. म्हापशेच्या आडेक्स गोवा खातीर गौतम शिरोडकार. आमकां 8:52 कॉल येयले. कॉल येयल्या तिथून आम्ही ताबडतोब उठले आणि गाडी टर्नआउट केली आणि पॉइंटर पावले. पॉइंटर पाव जाल्यार 2 घरांचेर पडला आणि 4 खांबे मोडले. ती व्हडली चीज ती चीज पडून 4 खांबे मोडल्या, 2 गाडयो डॅमेज जाल्या आणि त्याच बरोबर त्याचे घराचे आहा ते भरपूर डॅमेज जाल्ले आसा. घरान कोण रावले? त्या घरान एक दादलो जाणटेलो आसलो, तो पयलीं पट्टा हे जाले तेन्ना तो भायर पडलो. ताका विचारलें आमी, तो आपूण भायर सरलो म्हणटा. तेंचे झाड बरोबर 8 ते म्हणटा 8:30 पडला अशें म्हणपाक लागले. ते मुनान ताका कितेंच नासलें. मून सामकें एकदम हें जाल्लें, कोर पडले. ना कोण ना, हांव वचपासून सोंसलो आयज. ती आंटीचे मीस आसले बरशी 1 वर्साचे, म्हणून हांव गेलो. नाल्यार कितें जातलें त्या रुमान आसतलो आनी इलेक्ट्रिसिटी पळय ते कुशीचे रूम. लॉस कितले जाला ते पयला पळय लग बरें 7:30 वचना भायर सरलो, तेज्या उपरांत ते पडले. आनी आतां कितें लॉस जाला तुका? म्हाका म्हाजे भितर हय म्हाजे भितर कांय ना रे, खाली ते न्हू जे गेले आनी ते वस्तू आसले सो आण्यो बाणयो उलटा सुलटा जाले. आतां फ्रिजाक कांय जायना. आनी त्या रुमान टीव्ही आसली, त्या रुमाचे वयर न्हू रे पळय ते वयर त्या वाटेन मातशे थोडे 500 नळे फुटल्या. हे सगळे डॅमेज सेंट मेरीजान पावयले आणि 8 सुमार 8:15 येवन घरान भितर सरल्यात. दार ओपन केला. दार ओपन करून चावी भितर दवरला थंय. भितर 2 मिनटां भितर वयरच्यान करा करून आवाज येयला. पळयताले आख्खे भितर कोसळ कितें कोसळ्ळा तें कांय कळोंक ना. भायर दार ओपन करून पळयता जाल्यार फुडल्या आख्ख्या बल्कांच्या लायटीचो खांबो पडला. चीज मुनांतल्यान कोसळ्ळ्या आणि ती कोसळून ती फुडल्या आमच्या बल्कां आनी वयर आमचे हॉल ते सगळे वयर आख्खे नळे बिळे सगळे गेले आणि आख्खे भितर पडला. ती आमच्या फाटल्यान आनी एक घर आहा पळय, तेंचे भाट म्हणटा. आणि हे दोनी झाडां खंय तेंची ती इतकी वर्सांनी चिच्यो सगळ्यो त्यो पाडटा, ती आमची भाट. हांव फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक आनी मामलेदाराक सांगता, हे आमच्या हेका क्रेत आसा, ही चीज आनी ती आतां एक चीज पडले, दुसरी चीज आनी हो तो माड तो येवन कापचो तेंच्यांनी, कित्याक आमच्या फाल्यां परत आमच्या लायफाक क्रेत आसा.